इन्शुरन्स स्कीम आसा, प्रधानमंत्री फसल विमा योजना तिका म्हणटा. गोंयांत ती पुराय भारतांत ती 2016 ह्या वर्सा साकून सुरू जाल्ली आनी एवरी 2 पाट्याचे खरीप सिजन एज वेल एज रबी सिजन गोंयांत 4 पिको हातूंत कवर जाल्ल्यो आसात. म्हळ्यार भात, मागीर कड्डणां म्हणजे चवळी, मूग आनी अळसांदो ह्यो वस्तू, दुसरी म्हळ्यार भिकणां आनी चवथी पीक म्हळ्यार उशेल, ऊस, शुगर केन हे 4य पिको हातूंत कवर जाल्ल्यो आसात. आनी हातूंत स्कीम म्हळ्यार जेन्ना नॅचरल कॅलॅमिटीज जातात, भरपूर पावस येता, वादळ येता, बुट्टी येता आनी ताका लागून जेन्ना ह्यो पिको मरतात तेन्ना भारत सरकार ह्या स्किमी अंडर लोकांक कंपेन्सेशन दिता. कंपेन्सेशन हांगा कितलें मेळटा तें आमी घातलेलें आसा. प्रिमियम जो भरपाचो आसता शेतकाऱ्यांक तो 2% प्रिमियम शेतकार भरता आनी तेच्या उंचलो जो प्रिमियम आसा ताजो 50% गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया भरता आनी 50% स्टेट गव्हर्मेंट भरता. आतां ही जी स्कीम आसली ती पयलीं जे शेतकार एग्रीकल्चर लोन घेताले पिका खातीर तांकां ही कंपल्सरी आसली. जेन्ना कंपल्सरिली क्रॉप इन्शुरन्स करपाक जाय आसली नाल्यार तांकां लोन मेळना आसलो. पण आतां सरकारान ताजेर फ्लेक्सिबिलिटी हाडल्या ती म्हणल्यार लोन आसा तांकां कंपल्शन काडलेलें आसा आनी जे जनरल शेतकार तांकांय सुद्दां ती स्कीम आतां ओपन आसा, म्हणजे आतां कंपल्शन कांय ना. गोंयांत सद्याक म्हणल्यार गोंयांत 2518 फार्मरांनी म्हाका एप्लिकेशन एप्लाय केल्लें आनी ताचो जी बेनिफीट आसा म्हणजे शेतकारांच्या नॅचरल कॅलॅमिटी लागून पावस पडून बुट्टी येवन मेला ताचे 658 शेतकारांक ताचो फायदो मेळ्ळो आसा. अमाउंटींग टू 13,91,948 रुपीज ह्या 658 लोकांक मेळ्ळो आसा गेल्ली 3-4 वर्सां. आनी ही जी व्हॅन हांगासर आसा IEC व्हॅन, इन्फॉर्मेशन एड्युकेशन एंड कम्युनिकेशन व्हॅन, ही आजच्या केपें तालुक्यात दर एक पंचायतीक आयज भोंवतली आनी असले बॅनर जे आसा ते पंचायत लायतले. अशें करून जाका लागून शेतकाऱ्यांक हाची जाणविकाय अवेरनेस तयार करपाक आनी हाचो फायदो शेतकाऱ्यांनी घेवपाक जाय. गोंयांतूच केपेंच न्हय पूण ती गेल्ले फुडले 7 दीस पुराय सावथ गोवा डिस्ट्रिक्टांत ती भोंवतली. केपें जाल्या उपरांत सालसेट, सांगे, धारबांदोरा, पोंडा आनी ह्या तालुक्यांत ती भोंवतली. अशे तरेन आमी हाची जाणविकाय जी आसा अवेरनेस प्रोग्राम शेतकारां मदें आमी करपाक फुडलो वीक करतले आनी कशे पद्दतीन आख्खे गोंयभर भोंवतले ते आमचे डायरेक्टरान सांगले आसा. आमचे डायरेक्टर आसात, आमचे नगर अफवान आसात, आमचे नगराध्यक्ष आसात कितें सुवयकर, कौन्सिलर आनी आमचे नगराध्यक्ष आसात पुणे रिक्वेस्ट संदेश झेडिओ अशें म्हणजे पत्रकार भाव ते सांगपाचें म्हळ्यार अशें की कृषी क्षेत्रा भितर काम करता आसतना आदरणीय प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी आनी अनेक स्किमी काडिल्ल्यो आसात आनी अनेक स्किमींतल्यान की खंय तरी शेतकऱ्यांचो इन्कम दुप्पट जावचो, शेतकऱ्यांची अशी विमा करची, शेतकऱ्यांक लुकसाण भरपाय मेळची, शेतकऱ्यांक कसलो त्रास जावचो ना अशे अनेक उपक्रम जे आसा आदरणीय प्रायम मिनिस्टरान केल्ले आसात. आनी त्याच बरोबर ते सगळे अंमलात हाडटा आसतना आमी स्टेट गव्हर्मेंट आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या अध्यक्षाखाला जे सरकार चलता ते सुद्धा शेतकऱ्यांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर जे अनेक ज्यो स्किमी आसात जावं त्यो सेंट्रलाच्यो जावं त्यो स्टेटीच्यो लोकां कडेन पावोवपाचें काम करीत आसात. आयज ही प्रधानमंत्री फसल विमा योजना हेजी सुद्दां आमी ती पब्लिसिटी अशी पद्दतीन इतल्या खातीर करतात की चडांत चड लोकांनी हेचो बेनिफीट घेवचो, चडांत चड लोकांनी हेचो सांबाळून घेवचें. कित्याक हांगा लोकांक म्हणजे बर्डन ना, सगळी बर्डन जी आसा ती स्टेट गव्हर्मेंट आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट घेता. तर ज्यो स्किमी आसा त्या स्किमीचो फायदो आयज आमच्या लोकांनी घेवंक जाय हो आयज ताचो हो प्रयत्न आसा. आमचो प्रयत्न प्रत्येक स्कीम आसा आमी एकूच मानतात की जर शेती भितर जर आमी क्रांती घेवन हाडटले जाल्यार स्किमी ज्यो आसात त्यो स्टेटाच्यो जावं त्यो सेंट्रलाच्यो जावं त्यो फक्त ऑफिसा पुरती मर्यादीत आसून जायना. त्यो स्किमी ज्यो लोकां पर्यंत पावपाक जाय, लोकांक तेजो बेनिफीट घेवपाक जाय आनी लोक चडांत चड बेनिफीट केन्ना घेतलो जर अशी अवेरनेस जर करीत जाल्यार लोकांक चड जाणविकाय मेळटली. आनी ताजोच त्या उद्देशान हे आयज हे व्हेकल केल्ले आसा जेणे करून सगळ्या कडेन लोकांक अवेरनेस करपाचें, चडांत चड लोकांनी असो बेनिफीट घेवपाचो हो आमचो प्रयत्न आसा. ताका लागून हे उपक्रम जे आमचो घडोवन हाडल्या बद्दल आमचे डायरेक्टर आनी आख्खे आमचे कृषी खात्याचे सगळे अधिकारी तांकां शाबासकी दिता. जे स्किमी आसात ज्यो ज्यो आमच्यो सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो जावं स्टेट गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी आसात त्यो तळागाळाच्या लोकांक शेतकऱ्यांक पावोवपा खातीर आमचे डिपार्टमेंट वावरता. म्हाका गर्वान सांगून दिसता की गेल्ल्या मार्चा पासून आतां हे लगभग 1.5 वर्स जालें कोरोनाच्या महामारी भितर सुद्दां आमच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसा केन्नाच सुटी घेतली ना, केन्ना ऑफिसां बंद दवरली ना, तर तेमी फिल्डार येवन काम केल्लें आसा आनी तेजें फळ आयज आमकां दिश्टी पडटा. कृषी क्षेत्रा भितर लोक वाडत गेल्ले आसात. आज शेतां बंद आशिल्लीं ती शेतां लोकांनी रोवपाक चालू केल्लीं आसात.
ताका लागून आनीक फावटी म्हणजे डिपार्टमेंटाक हांव डायरेक्टर आनी बाकी सगळ्यांक शाबासकी.